आयतारा रामनवमी जाली। पुराय देशात आनी गोंयांतूय सकाळ सावन रामाच्या देवळांनी राम जल्माचो उत्सव जालो। दनपरां 12 राम जल्माचो सुवाळो। राम जल्माची तीथ रामनवमी म्हूण मनयतात। रामाक पाळण्यांत घालून उत्सव सुरू जाता। पळोवया गोंयांत वेगवेगळे कडेन जाल्ले राम जल्माचे सुवाळे। श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकञ्जलोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पद कञ्जारुणम्। श्रीराम
सध्या फक्त सरकार साल्वार करपाचो, पर्रीकरावेल्यान सहानुभूती मेळोवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. लोकांचे पडिल्ले ना. जॉब तयार करपाचे सोडून वेल्यान आसा ते उद्देग ना करून लाखभर लोकांक बेकार उडयले. आवाज काडटल्यांचेर लाठीमार. लोकांचो आवाज चड तेंच दाबून उरूंक शकना म्हूण गोंयाचो काँग्रेस प्रभारी चेल्लाकुमार उलयलो. They could not able to generate jobs. Not only they are not generated, they are not being generated the new jobs, but today even those who was in the jobs for in the private sectors and all, now today the position everybody knows about it. Almost more than 1 lakh of people just lost their jobs. Is it not the duty of the government to rehabilitate this section of the people? This section they have to look into that. But instead of looking into this thing, they are trying to how to save the government, how to create a sympathy to a chief minister. They are looking for the one person's interest. They are not looking into the interest of the 1 lakh of people. See, in Goa, everybody knows about it. It's a lathi charge. It's a people's voice. How long you can curtail the people's voice? So when you are in the opposition, how much you and cry you made it against Congress. You tried your level best to brand the Congress as if Congress is corrupt. सरकारान आणि कंपनीन कामगारांचो विचार करचो म्हूण शेजारचे कामगार म्हणटात. पगार बंद जाल्यार खंय सामकेच हाल जातले. आमकां ऑन द स्पॉट म्हणटा ते घरा दवरपाचे कंपनीन न्हू. म्हणजे आयज आमी कंटिन्यू कामाचेर आसपाक जाय आसले, पण कंपनी आयज आमकां घरा राव म्हणटा. पण कंपनीचो ज्यो कितें गोश्टी आसल्यो त्यो आमी सरकाराच्या निदर्शनान हाडून सगळ्यो दिल्ल्यो आसा. जर आमकां आतां वर्करांक जर मायनींग मेळ्ळो, 1 वर्स सुद्दां जर मदीं गॅप जाले जाल्यार आमकां वर्करांक मोठ्यांचो मोठो धोको बसतलो. कारण आमची जी सॅलरी जी आसा ती सॅलरी जर मदीं ऑफ जाली जाल्यार आमचे जगणे भुरग्यापणाचे मुश्कील वयतले. आणि ज्या मनशांनी हे कोणें पळय हे मायनींग बंद स्टॉप जावपाक लागून ज्या मनशांनी कोणें वेगळे कोर्टा कडेन पिटिशन फायल केल्या तांकां सुद्दां आमची रिक्वेस्ट आसा, तुमी ह्या आमचो लोकांचो विचार करचो. कंपनीनूय सरकाराचेर प्रेशर हाडपा खातीर आमच्या कामगारांचेर प्रेशर हाडचो न्हू. जे आमकां आमचें जें काम आसा तें आमकां घरा दवरचें न्हू. आमचे सरकाराक आनी कंपनीक दोगांनी मेळून ह्या विशयाचेर आमचें जें भवितव्य आहा हेचेर तेंच्यांनी वेवस्थीत विचार करून मार्ग काडचो. तुम्ही बेगीनच्या बेगीन आमचे जे खासदार गोंयचे तिगो आसा तेंच्यांनी वयर केंद्र सरकाराक ही आमची गोंयची समस्या मांडची आणि आमच्या कामगारांक बेगींतल्या बेगीन कशें काम मेळचें ही तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो. मायनिंग डिपेंडंटाचेर सरकारान उपाय काडचो म्हूण महिला काँग्रेस मागता. That 1,52,000 people who affected because of this mining stop. तांकां तुमी आयज जनरेट करा एम्प्लॉयमेंट. ड्रायव्हर्स जाले, ट्रॅकर जाले, क्लिनर जाले, लेबर आसा ते दूध काम करताले तांकां आयज जे 40 आनी 50 वर्सांचे वयर ते दादले आसा तांकां आयज जॉब मेळपाक शकना. सो देआर चिल्ड्रन आर डिपेंडंट ऑन देम, देआर वायफ्स आर डिपेंडंट. सो वी आर डिमांडिंग फ्रॉम द BJP गव्हर्मेंट इमिजिएटली ट्राय टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. आपाचो एल्विस गोम्सय मायनिंग बंदीचेर उलयलो. मायनिंग बंद कर अशें कोणेच म्हणूंक ना. हे जो मायनिंगाचो माल जो आसा तो आपलो पर्सनल माल सारको जो काडून व्हरून विकताले हाचेरूच बंदी आयल्या. सुप्रीम कोर्टान म्हटलां दीस इज द वेल्थ ऑफ द नेशन. लोकांचें मायनिंग बंद कर म्हणूंक ना. सरकारान सद्या तात्पुरते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान पयशे दिवन ते लोकांक कोणाक लोक पिडीत आसा तांकां खरें म्हणजे पावूंक जाय आसलें. आतां कितें तरी मायनिंग रिज्यूम करपाक कांयच हरकत ना. काय तो थोडो प्रोसिजर आसा तितलोच करचो पडटलो. आनी जे मायनिंगांतले लोकांक काडटा पयलीं चवकशी जावपाक जाय ताणें कितले पयशे चोरून व्हेल्ले ते. ती जर रिकवरी जाली म्हाका दिसता कोणाक कांय प्रॉब्लेम आसचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 70 माळवले आयतारा बिबटो धरलो. माळवले पुला पोंदा न्हंय लागसार उदक पिवूंक आयिल्लो तेन्ना ताका साळीन काटे मारले म्हूण थंयचे लोक सांगतात. शेतकारांनी राना खात्याक कळयल्या उपरांत एनिमल रेस्क्यू आनी राना खात्याची टीम सुवातेर पावली आनी तांणी बिबट्याक धरलो. साळीचे काट्यांनी बिबट्याच्या आंगार खंय बऱ्योच जखमो जाल्यात. सादारणशे 2:30 सुमार माळवेलच्यान कॉल येयल्लो अशें बिबटो पडला एक म्हाज्या पोनाक आनी तेका मातशें व्हरात अशें म्हणून. मागीर हांवें तसो ताबडतोब फॉरेस्ट ऑफिसर महादेवाक गांवकाराक फोन केलो. ते म्हणपाक लागले आमचे स्टाफ धाडटा
तर तोपर्यंत तुम्ही मातशें थंय वचून मातशें कंट्रोल करात, पळया सिच्युएशन कशी कितें आसा ते म्हणा. लोक कितें येता जाल्यार तांकां मातशें सायडीन दवरात आनी पळयात फुडें चला म्हणून सांगितलें. आनी आमी फुडें येयले, पयले कंडिशन येताना ग्राफ्टीक असल्या वांगडा आनंद मेळेकर आसलो जो बोंडला. आनी कोण कोण तुमच्या वांगडा म्हाका नांवां सांगा. ते सगळे आमी येयले फुडें येवन. पयलीं हांव आनी आनंद मेळेकर पयलीं फुडें येयले आनी पयले सिच्युएशन तो मातसो इंजर्ड कसो दिसलो आनी ताका तशेंच ग्राफ्टिकान धरून घेवन अशें रावले आमी. आनी तशेंच म्हाजेकाराक परत फोन केला, तेंच्यांनी ताबडतोब दोन्ही रेस्क्युअर धाडले आनी विशांत आनी विनोदाक धाडले आनी तशेंच फॉरेस्ट ऑफिसर हेंकाय धाडले, गाडी घेवन धाडले. तशेंच आमी ट्रॅपात तांकां घातले. तशें ते पील आहा पूण तेजो अंदाज काय कळना. मातशें खूब दीस जाला तो उपाशी आहा अशें दिसता, कितें खावंक ना. ताका साळीचे हे लागलेले आसा एखादा, तेजे लागून घेवन ते 2-4 दीस पयलीं खंय तरी इंजर्ड जाला तो. आनी पाण्याक लागून तो हांगा येयल्लो, पाणी पिवन घेवन तो रेस्ट म्हणून रावल्लो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.